मायनिंगांतल्या लोकांक दिल्ले रिणावयले सप्टेंबर 2012 उपरांत व्याज आनी कांय प्रमाणात मुद्दलूय माफ करूंक स्टेट बँक धरून कांय राष्ट्रीयकृत बँको तयार जाल्यात. येता ते एप्रिल मेरेन चडश्यो केसी क्लियर करतले. बाकीच्या नॅशनलायज्ड बँकांनी गोंय सरकाराचो प्रस्ताव मान्य करचो म्हूण स्टेट बँकेचे गोंयचे प्रादेशीक ब्रांचीन सुचयलां. मात रिझर्व्ह बँकेची मान्यताय नाशिल्ल्यान सहकारी बँको तयार नात. मायनिंगांतल्या जाळवणदारांकडच्यान बँकांक येणे आशिल्ले हजारभर कोटींतले सुमार 600 कोटी राष्ट्रीयकृत बँकांचे, उरिल्ले सहकारी बँकांचे. स्टेट बँक धरून कांय नॅशनलायज्ड बँकांनी ट्रकवाल्यांक 40% आनी बार्ज धनियांक 30% मुद्दल माफ करपाचें थारायलां. 30 सप्टेंबर 2012 सावन रिणावयले सगळे व्याज माफ करपाचें थारायलां. मायनिंग बंदी उपरांत फाटीशेर जाल्ले बार्ज, टिप्पर आनी ट्रकवाल्यांक येवजणेची थाकाय मेळटली. Many of the banks have come forward and based on their approvals from their boards, they have also conveyed it to the state government. So we also wanted the other banks to very quickly do it. I was told by many of the other major banks with good exposure that they are also receiving applications and they have started. It's an ongoing process and this process will continue, but March is a deadline that we have set for ourselves. आरबीआयची मान्यताय नासतना सहकारी बँकांचे बोर्ड नॅशनलायज्ड बँका भशेन निर्णय घेवंक शकनात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान राज्यस्तरीय बँक समितीच्या 87व्या बसकेन वेवसायीक बँका भशेन सहकारी बँकांचे बोर्डाक निर्णय स्वातंत्र्य दिवपाचे म्हूण मागिल्ले. आनी म्हाजे आज तांकां म्हणलें आसलें, आरबीआयची ऑथॉरिटी आसा तांकां, की आमी जे स्टेटमेंट केल्ले कडेन आसा की हें पळय कॉमर्शियल बँकान जी स्कीम हांकां तुमी होकार दिल्ले आसा तसोच आमकां दिवचो. आनी तेजेर तांची म्हणणें कितें आसा, आमचे सेंट्रल ऑफिसार धाडून दितात आनीक आमी हें करता म्हणून असो एश्योरन्स दिलें ताणें मिटिंगेक. सुमार 8000 ट्रक, बार्जी आनी मशीनवाल्यांनी घेतिल्ले रिणांतले बँकांचे सुमार 1000 कोटी आडकल्यात. तातूंत सुमार 600 कोटी राष्ट्रीयकृत बँकांचे, उरिल्ले सहकारी बँकांचे. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मुरगांव स्कुलांतले बलात्काराचे केशींत जवळ 2 वर्सां उपरांत मुरगांवच्या पुलिसांनी स्कुलांतल्या शिक्षक आनी प्युनाक अटक केल्या. बलात्काराच्या सुवातेवयले पुरावे ना केले आनी घाळपणा केलो म्हूण ह्या दोगांचेरूय आरोप आसात. ही मूळ केस सीबीआय कडेन आसा. मुखेल आरोपी अजूनय मेळिल्लो ना. वर्सभरा उपरांत केस काडून गोंय पुलिसा कडच्यान सीबीआयक दिल्ली. सीबीआयक मुखेल आरोपीचो अजून पत्तो लागिल्लो ना. जानेवारी 2013 मुरगांव स्कुलांत ही घडणूक घडिल्ली. Rape case is investigated by the CBI, so they are doing the investigation. I would not like to mention about that case, but yes, there is another case which is related to this school only, which we have arrested on the March 2013, in which today we have arrested 2 staff of the school. Meanwhile, 4 inmates who had escaped Upnagar in the last week have been caught by Margaon police and sent back to Upnagar. They were found roaming at the Konkan railway station in Margaon. मडगांव वाठारांत भोंवता आसतना आमची गस्तीवेली पुलिसांनी तांकां हाडलीं हांगा पुलीस स्टेशनार आनी आमी तांचे कडेन चवकशी केली. चवकशी करता ताणें सांगलें की हय आमी अपनागरांतल्यान सैनीक पळोवन गेल्लीं आनी तातूंत भितर एक चली आसा आनी 3 चले आसात. Meanwhile, Pauna police succeeded in arresting 2 more accused in robbery of consignment of tyres worth lakhs of rupees. Police had earlier arrested 1 accused on 9 December. Police also managed to recover goods worth 28 lakhs. Recovery 28 लाखाची रिकवरी जाल्ली आसा आतां म्हणल्यार आनी टोटल 3 आरोपी अरेस्ट जाला. जे गुजरातच्यान आरोपी अरेस्ट जाले ते श्यामसुंदर चव्हाण आणि देवांगी धलकिया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.